पंचायत पालिकाकडेन पैसो ना म्हणून गोयचे कितलेशाच बऱ्या झरीचेर दुर्लक्ष जावन वाट लागल्या। टुरिस्ट डेस्टिनेशन म्हणून फामाद आशिल्ल्या झरीची तीच परिस्थिती। मात भायल्या कामगारांनी कोणाचोच एक पैसो घेनासतना साळगांवची सरमणे झर आणि झरी कुशीची सुवात नितळ केल्या। गोयकार, थंयची पंचायत आणि सरकारान देख घेवपासारकी ही गजाल। सांतिनेजचो व्हाळ धरून कितलेशेच उदकाचे झरे, तळी आणि खाडी प्रदूषणान काबार जायत चल्ल्यात। तांचेर नजर घालतले, नितळ करतले जाल्यार थळाव्या पंचायत पालिकाकडेन पैसो ना आनी इत्साय ना। साळगांवची ही सरमणे झर, तिची वाट लागल्या ती पळोवन निमणे भायल्या कामगारांक तिची काकूट आयली। दिसवड्याचे काम करपी हे कामगार ह्या वाठारांत रावूंक आयिल्ले। झरीकडलो कोयर आनी हळशीक पळोवन तांणी ती नितळ करुया म्हणून आपूण जावन थारायलें, एक पैसो घेना आसतना। हम लोग भी थोड़ा 15 दिन से इधर रहते हैं। हम लोग भी मतलब 15 दिन से देख रहे हैं जो साफ किया हुआ है, फिर भी बाद में हम लोग भी थोड़ा साफ सफाई किया है। हम लोग देखा तो इधर कुछ कचरा था, फिर हम लोग को अच्छा नहीं लगा तो हम लोग उसको पूरा साफ किया। तो पानी भी नहीं आता था उधर से, तो छेदा था तो सबको बंद किया, तो अभी अच्छा पानी आता है। जी कामां सरकारान आनी गोंयकारांनी करची ती भायले येवन करतात। सरकार मात स्वच्छ भारत नितळ गोंयची भाशणां ठोकता। केल्यानी होते रे, आधी केलेची पाहिजे असे म्हणतात। ही जर 3 आठवड्या पयलीं हांगा एक ग्रुप जाला केअर फॉर सालिगांव, तांच्यांनी साफ केल्ली। बरोबर 21 दिसांनी जे मानाय हांगा न्हातात दुसऱ्या गांवचे, दुसऱ्या राज्यांतले, तांच्यांनी पूर्ण ही साफ केल्या आनी तांकां कोणेच त्या खातीर पयशे दिवंक ना। आमचे गोंयकार, आमचे साळगांवकार हांगा येतात, पिकनिको करतात आनी गार्बेज उडयतात। त्या भायल्या राज्यांतल्या लोकां कडल्यान, अशिक्षीत लोकां कडल्यान हे आमचे गोंयचे आनी गांवचे लोक देख घेतले काय? साळगांवच्यान प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे वांगडा प्रदीप पाडगांवकार। दिवचल सरमणा वाठा देवची मायन परत चालू करपाचो यत्न थंयच्या कांय राजकारण्यांनी चलयला। ही खण सुरू जाल्यार गांवची न्हंय आनी पर्यावरण काबार जातलें। कुळागरां ना जातली म्हणून पर्यावरणवादी रमेश गावसान विशय काढला। ही खण खंयच्याय परिस्थितीत सुरू जावंक दिवचो ना अशें म्हणत एक्टिव्हिस्ट रमेश गावसान हायकोर्टान वचपाची तयारी केल्या। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयान खंय त्या मायनीक इसी दिल्या। ह्या मायनीचो सगळ्यात मोठो धोको असो आसा की ही मायन आणि ह्या न्हंयचो, ही दिवचले न्हंय जी आसा तिचे काठ जो आसा तो एकूच आसा। लीज बाउंड्री आणि बँक ऑफ द रिवर म्हणटा ती एकूच आसा। मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंटा कडेन एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटीन डोळे झाकून ह्या मायनीचो हायकोर्टान जो स्टे घेतलेलो तो तेंच्यांनी उठयलो आणि परत ती इसी आसा ती झाटीक रिलीज केल्या। ह्याच्या फाटल्यान कोण राजकारणी आसा ते म्हाका पक्के खबर आसा। एक भितर आमदार आसा, दुसरो एक मोठो पॉलिटिशियन आसा, तिसरो बी पॉलिटिशियनाचो नातेवाईक आसा। अशा तिगांनी आता ही खाण ही चलोवपा खातीर घेतल्या म्हणून तेंच्यांनी वयली ती इसी काडली। डेन्सली थिकली फॉरेस्टेड एरिया आसा, त्याच्या सकयल गेले जाल्यार प्रचंड मोठी काजूची बागायत आसा। तिळारी इरिगेशन कॅनलचो कॅनल ह्या एरियेनसून 2010नूच वचपाक सुरवात जाल्ली आसा। आजूय बी मायनिंग डिपार्टमेंट, एनवायरमेंट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड किंवा आमचो गोयचो पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट हे प्रत्येक हांगा येवन कांयच स्टडी करचे ना। हाचो दुश्परिणाम असो जातलो की ही न्हंय 2 वर्सांचे भितर काबार जातले। कोणूय पॉलिटिशियन आसूं न्ही, अशा पॉलिटिशियनांक पयलीं बी हांवें फेस केल्ले आसा, आजूय बी हांव फेस करपाक तयार आसा आनी हायकोर्टाच्या माध्यमांतसून पॉलिटिशियनांक कसो चाप बसोवपाक जाय हें म्हाका पक्के खबर आसा। म्हणून ही सावधगिरीचो इशारो दिता हांव त्या पॉलिटिशियना खातीर, तुमी हांगा खेळो नाकात। 33वी राष्ट्रीय ज्युनियर सॉफ्टबॉल सर्त मंगळारा वास्कोच्या एमपीटी ग्राउंडार सुरू जाली। ह्या सर्तीत 24 राज्यांतल्यान आणि बाकीच्या खाजगी पंगड मिळून 55 चले आणि चलयांच्या पंगडांनी वांटो घेतला। सभापती राजेंद्र आल्लेकारान सक्तीचे उक्तावण केले। आंध्र प्रदेश स्टेट टीम followed by Himachal, that's IOC, followed by Nagaland. President
Sri Dharma sir, I would like to request him to kindly welcome the gathering. आय लिगात आज सांजे फातोर्डा स्टेडियमार आदलो वस्ताद थेंपो स्पोर्ट क्लब आणि साळगांवकार FC खेळटले. ह्या फावट दोनूय क्लबांची परिस्थिती साप्प बाबत आसा. उरिल्ले 3 मॅचींनी तांकां जाय तितले पॉयंट मेळना जाल्यार आय लिगांतल्यान भायर पडपाची पाळी येवंक शकता. ह्या मॅचींतल्यान एक तरी पॉयंट मेळूकूच जाय असो थेंपो आणि साळगांवकाराच्या कोचाचे टार्गेट. I think it's more of a cannot lose sort of a game, especially with 3 games to go. There's still 9 points available. I think we'd love to get 3 points because it will put us in a better position. But it's no good getting 3 points against Salgoka and then losing the next 2 games because it could still leave us in a precarious position. So the most important thing is, we try not to lose the game. Of course, I think over the season, I think it sort of builds up and now there's 3 games left. There's always pressure, but again, there's pressure for the 5 other teams that are in the relegation battle. I mean, you can look at the league and you can see that 1 win and 4 points even, you can move right up to 6th place. So we're in a situation where we don't want to be, but there's another 5 teams in exactly the same situation, and as long as we deal with it the best way possible, I'm hoping for a positive outcome. It's a situation where we cannot lose. Only thing what we can think of is getting some points. I mean, if not 3, then at least 1 point. And somehow I don't know. We at the back we make some silly mistakes, and especially in the last match, and we considered that goal that put us down. Especially when we are in a situation where we fight for every point. The whole it disturbed the whole team, but that's past, and we have to look forward to do well in tomorrow's match. इतल्यानी खबराचित्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.